नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबर विस्तारात. पुर्तुगेजांनी उद्ध्वस्त केल्ल्या देवळांचो अभ्यास करूंक सरकारान नेमिल्ले समितीन अंतरीम रिपोर्ट दिला. आतां मेरेन हजारां मायज देवळांचो डाटा मेळ्ळा. सगळ्यांचे मेळून एकूच स्मारक देवूळ उबारपाचें म्हूण समितीची सुचोवणी. पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. मात दिवाडे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ परत उबारूंकूच जाय. समितीची शिफारस. खासा रिपोर्ट. पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्लीं देवळां परत उबारपाचे नदरेन सरकारान समिती स्थापन केल्ली. हे समितीन एकठांय केल्ल्या डाटा प्रमाण त्या काळात मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो 1000 मायज जाला. त्या सुवातींचेर लिटिगेशन वाडपाक शकता. असले सगळे विशय मतींत धरून सगळ्यांचे मेळून एकूच स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीन सरकाराक सुचोवणी केल्या. एप्लिकेशन्स आयिल्लीं ती ताणें विजीट करून पळयली. पर्सनली विजीट केले. त्या गांवचे कडल्यान म्हायती घेतली आनीक थंय जे लेफ्ट ओवर उरलेले आसात किंवा बाकीचे सगळे स्टडी करून ताणें एक रिपोर्ट केलो. ह्या संदर्भात ताणें कितें केलां, प्रत्येक कडेन तुमी तें सोदून काडून खंय तरी वचचे परस एक स्मारक मंदिर म्हणून एकाच जाग्याचेर एक ब्युटिफूल टेम्पल व्हडलें केलें आनी तांकां स्पेस दिलो जर जाय जाल्यार गोंयान भितर एक मोठें बरें देवूळ हें जावपाक शकता आनी ताका टुरिस्टीक व्हॅल्यू येवपाक शकता अशें तांचें सजेशन. इन्स्टेड ऑफ एंट्रींग इनटू कॉन्ट्रोवर्सीज आनी त्या गांवान भितर जमीन कोणाची ताजे लिटिगेशन्स ही सगळी सॉर्ट आउट करता म्हणलें जर जाय जाल्यार सरकारा कडेन आशिल्ल्या जाग्यान भितर हें एक स्मारक मंदिर म्हणून बांदचें. समितीन सध्या 3 मुखेल सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो. दिवाडे जुंव्यार मोडिल्ले मूळ श्री सप्तकोटेश्वराचे देवूळ परत प्रस्थापीत करचें. पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्ल्या देवळांची वळेरी हजारां वयर पावता आनीक वाडटली. सगळ्यांचे मेळून एक स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीची सरकाराक सुचोवणी. बार्देस, तिसवाडी आनी साश्ट ही पुर्तुगेजांचे शेक आशिल्ले पोरणे वाठार. सगळ्यांत चड देवळां ह्या 3 तालुक्यांनी मोडल्यात म्हूण समितीचो रिपोर्ट. स्मारक देवूळ ह्याच 3 एका तालुक्यात जावपाक जाय म्हूण समितीची सुचोवणी. समितीचें काम चालूच उरतलें. ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळटा ती म्हायती एकठांय करीत रावतले म्हूण सुभाष सांगता. अहवाल दिल्लो आसा आनी रिकमेंडेशन दिल्लें आसा. ते मुख्यमंत्र्या कडेन वतले आनी मुख्यमंत्री आनी अजून आमी बसले नात ताजेर. तो रिपोर्ट सबमीट जाल्लो आसा. तो अजून पर्यंत आमी ताजेर चर्चा केली ना. रिपोर्ट फायनल काय आनी स्टडी चालू आहा तेजेर? स्टडी चालूच आसात. इट इज नॉट दॅट दे आर कन्फायन्ड टू ओन्ली एप्लिकेशन्स आसात तीच करपाची न्ही. ताचे भायरय आमी तांकां स्कोप दिल्लो. जर इतिहासा भितर संदर्भ मेळटा जर जाय जाल्यार ताच्या भायर वचूनय तुमी स्टडी करा. प्रुडंटा खातीर लौकीक सिरकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सरदिसाव्या नॅशनल गेम्सांची मशाल प्रधानमंत्र्याकडे गोंयची विंडसर्फर कात्याक वयलो दितली. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. हाचे पयलीं आयोएन नीरज चोप्राचें नांव फुडें काडिल्लें. तशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंदान दिल्ली. 26 ऑक्टोबराक फातोड्ड्या स्टेडियमार उक्तावणाचो दबाजो. प्रधानमंत्र्याच्या भाशणा उपरांत सुमार 600 कलाकारांची रंगारंग कार्यावळ. 7th नॅशनल गेम्स खास करून जी ओपनिंग सेरेमनी जी आसा, ज्या ओपनिंग सेरेमनीक देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हेंच्या स्वागता खातीर गोंय सज्ज जाल्लो आसा. एक पयली गजाल म्हाका खूब खोस भोगता की आमी 37 नॅशनल गेम 12 वर्साच्या उपरांत, म्हणजे प्रॉमीस केन्ना तरी 2009 केल्लें, बट 12 ते 13 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी गोंय सरकार नॅशनल गेम होस्ट करता. 600 एक्टर्स हे PMचे भाशण जाल्या उपरांत 600 एक्टर्स नॅशनल इंटिग्रेशनचेर आपलो परफॉर्मन्स जे आसा ते मेन ग्रावंडाचेर करपाचें आसा. आमचे फक्त जी टॉर्च म्हणजे मोदीजीच्या हातात दिवपाक जाय. आयोएन सांगला नीरज चोप्रा येतलो. आमी गोंयच्या वतीन आमचे कात्या कुयेलोचें नांव सजेस्ट केलां. सो कात्या कुयेलो शी इज गिवींग द हँडओवरिंग द टॉर्च टू ऑनरेबल PM. गोयच्या वतीन कात्या कुयेलो आसा. Definitely everybody is exciting to have the Neeraj Chopra in the state of Goa. And we have already written, he has confirmed and त्याचो आमी एक रोल दिल्लो आसा की आमची टॉर्च जो आसा तो टॉर्च मार्च पास जावचे पयलू आदरणीय पंतप्रधाना कडेन ते संपर्क करतले. सरदिसाव्या नॅशनल गेम्साचे उक्तावणा वेळार मडगांवच्यान पणजे, फोंड्या, वास्को, दाबोळेचे दिशेन वचपी गाडयांक पुलिसांनी ट्रॅफिक डायव्हर्जन काडल्या. ब्रेस्तारा सांजेच्या आदेसाक कसो आसतलो ट्रॅफिक पळोवया सावियो डायस आनी विक्रम नायकाचो खासा रिपोर्ट. ऑक्टोबराचे 26 आमचो इंडियेचो प्रधानमंत्री 37 नॅशनल गेम्स इनॉग्रेट करपाक फातोड्डा स्टेडियमार येतात. ते सुमार गोवा पुलिसांनी जायते ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्यात आनी सेफ्टी मेजर्स घेतल्यात.
फातोर्डा स्टेडियमाक जे जितले रोड आसात ते दनपारच्या 2:30 वरां सावन रातच्या 8:30 वरां पासून बंद आसतले. होलसेल फिश मार्केटाच्या रस्त्यार जावं केटीसी बस स्टँड वो डॉक्टर रिबेलो हॉस्पिटल लागीं वो जो मेन रोड आसा केटीसी रोड जाका आमी म्हणटात त्या रोडार कोणाकूच पार्किंग करूंक मेळचें ना. मडगांवचे रिटेल मार्केट सांजेच्या 2:30 वरां सावन 8:30 वरां पासून लोकांक बंद आसतले. जे आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक आयलां की हे ट्रॅफिक एडवायझरी जे आसा जे रस्ते ब्लॉक केल्ले आसा इज फॉर सेक्युरिटी रिजन्स. नरेंद्र मोदी जे आसा गोंयान INS हंसाचे दाबोलीम एअरपोर्टाचे INS हंसाचे नेवल स्लीप आसा थंय लँड जातले सुमार 2:30 सुमार. हे जे रस्ते बंद आसतले 26 तारखेक 2:30 ते 8:30 मेरेन आसतले. जेन्ना ते लँड जातले थंयच्यान ते फातोर्डा वतले आनी ताका लागून जे मेन रस्ते वास्कोचे जे बंद आसतले ते म्हणजे जे INS हंसाच्यान बिर्ला क्रॉस जे आमी वेर्णा जंक्शन म्हणटा तो रस्तो बंद आसतलो. कार्दोजवाडो तळगांवां रेड्यान हल्लो केल्ल्यान फयाज शेख गंभीर जखमी. ताचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसा. ताचेर शस्त्रक्रिया जाल्या. ताची घरकान्न रिजवानाय किरकोळ जखमी. पणजे पुलिसांकडच्यान रेड्याचो धनी न्यूटन आझावेदो हाका अटक केल्या. On Tuesday morning, a bull attacked two persons, namely Faizan Sheikh and Rizwana Sheikh, at Kardozwado Taligaon and critically injured them. Both are undergoing treatment in GMC. Panji police has arrested the accused owner of that bull, namely Newton, and investigating the case. According to Panji police, the accused owner did not take proper care of that bull, due to which the bull became aggressive and attacked two local persons. Panji police has booked accused owner Newton for not taking proper care of that bull and endangering human life. Mukesh Kumar for Prudent. नावशी मरीना प्रकल्प नाका म्हूण RGP वाले तेमाक दसऱ्या दिसा नावशे RGPची जाहीर सभा. आमदार विरेश म्हणटा गोंय सरकार केंद्र सरकाराक जाय तशें वागता, लोकांचो विचार करिना. मुख्यमंत्र्यान मरीना प्रकल्पा विशयी उलोवचो म्हूण ताचो उलो. मरीना प्रकल्पाचो खंय 13 गांवांक त्रास. RGPचे जनजागृताय सत्र सुरूच. सभेत एक्टिविस्ट आनी इतर विरोधी पक्षाचे फुडारी हजर. मरीना प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून हेजो विरोध कितलोसो जालो. हांगा दिल्लीचो एक मिनिस्टर लेखी बरोवन दिता की एनवायरमेंट क्लियरन्स नाका. प्रश्न सिंपल आसा. हो जो डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो चीफ मिनिस्टर, BJP सरकार, डबल इंजिन सरकार, प्रश्न सिंपल आसा की बाबा आयज प्रमोद सावंत ओगी कित्याक आसा. आयज दसऱ्याच्या निमतान आमी हांगा येयले कित्याक लागून येयले. आमच्या हिता खातीर आसा म्हूण हांगा येयले. हे नुस्तेकार भाव जे हांगा येयल्या, गोंयकार हांगा येयल्ले आसा, हे कित्याक लागून येयल्ले आसा. कित्याक आमकां खंय उमेद आसली म्हणून काय आमचो प्लॉटाचो प्रश्न आसा, गोंयचो प्रश्न आसा, आमच्या गांवचो प्रश्न आसा, आमच्या लोकांचो प्रश्न आसा म्हणून. हो जो युनियन मिनिस्टर आसा ताका विचारपाक सोदता कसली ती एक्सपर्ट कमिटी जे पंचायतीकूच कांयच खबर ना. पंचायतीक आजून पर्यंत तुमी कांयच बरयल्लें ना. म्हटल्यार तुमी थंय रावतले आनी तुमकां जाय तशें मनमानी करतले आनी गोंयकार ओगी रावतले हें चिंतता तुमी. कित्याक आयज हे गोंयकार सगळे हांगा जमलेले आसा. हे गोंयकार आनीक वाडटले आनी गोंयकार जेन्ना उठटा पडशी फुट्टा ही प्रत्यक्षात तुमकां दाखोवन दितले. हेच्या पयलींय दाखोवन दिल्ली आसा, हेच्या फुडेंय दाखोवन दितले. पणजे एके रातीत चमत्कार जातलो. नॅशनल गेम्स सोंपतनाच पणजेंतल्या सगळ्या पोन्न्या कदंबाचे सुवातेर EV बसी सुरू करता म्हूण येरादारी मंत्री माविन कदंबाचे 43वे वर्सुकी दिसाचे कार्यावळीत उलयलो. कांय दिसात म्हजी बस स्कीम गोंयभर सुरू करता म्हूण माविन सांगता. कदंब स्टाफाचे 7th पेचो इशू तडीक लावचो म्हूण मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी. आमकां बसय कमी पडटा. आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगळ्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा. ओवरनायट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो. EV बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम, तालिगांव, आल्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलता ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस. आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी माझी बस स्कीम, मुख्यमंत्री माझी बस स्कीम म्हणून आमी केल्ली आसा. प्रायव्हेट बसीस वी हॅव टेकन ऑन बोर्ड. प्रायव्हेट
सगळी ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव्ह जावपाक जाय. सगळ्यांत जास्त ताळ्यो पडल्यो तेन्ना तेणें म्हणलें 7 पे कमिशनाचे एरियर्स तुमचे उरलात ते दिवपा जाय म्हणून बाब उल्हासान मांडले. आनी तुमी जाणा आमचे मुख्यमंत्री कितें स्वत ते पळयता उदार मनाचे. आनी म्हाका खात्री आसा पयशे जेन्ना सरकारा कडेन आसतले तुमचे तो फाटी दवरपा ना, तुमचे एरियरी क्लियर करपा ही म्हाका खात्री आसा. तुमचो एरियस दिवपाक जाय, तुमचो चेअरमॅन आनी मिनिस्टर म्हाज्या फाटल्यान आसा, दिवपाक जाय हांव ना म्हणना. पण त्या बरोबर आमची जबाबदारी आसा. आमी सगळ्यांनी तितकेच कदंबाक फायद्यान हाडपाक आमी कितें करपाक शकतले तेज्यो आयडियाजूय दिवपाक जाय आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन सुद्दां तुमीच करपाची गरज आसा. रेंट कार वा बायक घेवन भोंवपी टुरिस्टांकडेन फॅटल एक्सिडंट जाल्यार ताजेर आनी गाडयेच्या मालकाचेर कारवाय करपाचो कायदो करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. टुरिस्टांनी कायदो नेम पाळचो म्हूण उलो. टुरिस्टां परस गोंयकारांची सेफ्टी म्हत्वाची. टॅक्सी ड्रायव्हर पिट्टात म्हूण कागाळी. टुरिस्ट तांकां जाय ते गाडयेन भोंवंक शकता ते खंय टॅक्सीवाले थारावंक शकना. आतां जे एक्सिडंट जाता जे काल हांव मिडियाचेर पळयतालो, कोण तरी ती रेंट कार घेतला, तो बरें मारला आनी ती गाडी चलयत आसा. कोणाक 4 जाणांक वाटेर मेळ्ळा ताका उडयले, कोणाच्या शेतान घातली आनी कितें केलें. ह्या पद्दतीचे एक्सिडंट जावपाक लागल्या. आमचे लोक फॉलो करता, भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन. पण तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रूल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना. जे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि, जे रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना. इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें. हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडॅलिटी कशी ठरोवपाची ती. जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचें डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो. म्हणजे तो ड्रायव्हरच न्हू, तो इवन तो ओनर सुद्दां, कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली. जाल्यार तो घेता आपलो आनी जाय तें करता आनी ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत. बऱ्याचशा हॉटेलवाल्यांनी लेटर दिला आमकां टॅक्सीवाले हारेस करता. हांव सरळ सांगता स्पश्ट, पुलिसेक तेणी लेटर दिला. अरे जो गोवा माणसांतल्या टॅक्सींतल्यान जो देंवता किंवा जेणी गोवा माणसाची टॅक्सी आपयल्या ताच्या कडेन लोकल टॅक्सीवाल्यांनी झगडून उपयोग ना आनी हाज्या फुडें आमी टॉलरेट करचे ना. आनी तेका जेका दिसता तो आपलो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट तो ठरयतलो, त्याचा रायट ताका आसा. हांगासर टॅक्सीवालो ताचो रायट करूं शकना. समाज कल्याण खात्यान गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर CM स्कॉलरशीप पोर्टल लॉन्च केल्या. पोर्टलार वेगवेगळ्या जाती जमातींच्या भुरग्यांक, दिव्यांगांक लागू स्किमी, राज्य आनी केंद्रा वतीन पोस्ट मॅट्रीक स्किमी आनी बाकीच्यो शैक्षणिक स्कॉलरशीप CM स्कॉलरशिपी विशीं म्हायती मेळटली. चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशीप पोर्टल आयज आमी जनते मुखार दवरतात आनी ताचे हायलायट्स म्हणजे आमकां डिजिटली वचपाक जाय आनी जो पेपर वर्क आसा तो सेव करपाक जाय, तशेंच जो टायम कंज्यूम जाता तो सेव करपाक जाय. ताची एलिजिबिलिटी कोणाकय खंयचीय स्कीम काडपाक गेले जाल्यार पोर्टलाचेर लॉगीन जाले नंतर सगळ्यो स्किमी येतल्यो आनी स्किमीचेर जेन्ना तुमी प्रेस करतले तेन्ना स्किमीचे क्वॉलिफाय कशें जाता, एलिजिबिलिटी कितें आसा आनी स्किमीक लागपी डॉक्युमेंटेशन कितें आसा हें सरळ थंय येतलें. सांगता आसतना खूब खोस भोगता, खास करून स्कॉलरशीप पोर्टल. दिस इज अ वन स्टेप टू एप्लाय फॉर द स्कॉलरशीप. हे आज आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लॉन्च करता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वतीन वेगवेगळी स्कॉलरशीप वेगवेगळे कडल्यान एप्लाय करताले. इवन दो द स्टेट गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप. बट बरेचशे फावटी भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळपाक डिले जाताले. पुअर रिस्पॉन्स, बऱ्याच जाणांक हाजो अवेरनेसूय नाशिल्लो, खूब जाण एप्लाय करिनाशिल्ले. दॅट्स वाय आमी हाजो इनिशिएटीव घेवन हाजी एक सिंगल पोर्टल एप्लाय करपाचो थारायलो. ऑल टुगेदर 663 स्कूल्स हेजेर आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाला. टार्गेटेड रजिस्ट्रेशन इज 11,402 हो टार्गेट आसा आमचो. टोटल स्कीम इज 16 आनी टोटल डिपार्टमेंट 3 हाजो आमी टार्गेट दवरलेलो आसा. DYSP पोस्टा खातीर जाल्ले पूर्व तपासणी परीक्षेचो सापूच बाबत निकाल. GPSCन 22 ऑक्टोबराक घेतिल्ले ऑनलायन परीक्षेत फकत 58 जाणूच पास
जाल्यार 18 वयर फेल. 2.5 वर्सां उपरांत GPSCन DYSPच्या 28 सुवातांक आयतारा थेट निवडणुके खातीर परीक्षा घेतिल्ली. खासा रिपोर्ट. Goa Public Service Commission has initiated to recruit directly DYSP post for Goa Police after a gap of 25 years. Approximately 2,300 applicants had applied for the post, but finally, in the pre-screening exam, only 1,866 applicants appeared, out of which only 90 have succeeded to qualify for the screening exam, out of which only 58 have outrightly passed the pre-screening exam, which is though a very poor show. But GPSC has decided to give 32 qualified applicants another chance to appear in the pre-screening exam, and it has scheduled on 5th November. It is interesting to see if GPSC succeeds to complete the recruitment to recruit 28 direct DYSPs. Mukesh Kumar for Prudent. स्वयंपूर्णगोवा.com आणि स्वयंपूर्णगोवा e-bazar.com पोर्टला वयल्यान गोंयचो स्वयंपूर्ण e-बाजार चलतलो. मुख्यमंत्र्यान परवरे मंत्रालयांत लॉन्चिंग केलें. चवथीक e-बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बायला गटांचो e-बाजारात मोठो वांटो आसा. गांवच्या अपमजत गटांक e-बाजार उक्तो जातलो. दादल्यांनी तरणाट्यांनी फाटीं रावचें न्ही. e-बाजारा वरवीं आपले प्रॉडक्ट विकचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. स्वयंपूर्ण चतुर्थी e-बाजार हो सुरवात केलो. स्वयंपूर्ण चतुर्थी e-बाजाराक खूब मोठो रिस्पॉन्स हो आमच्या मोगाळ भयणीं कडल्यान मेळ्ळो आनी त्या निमित्तान चवथीक केल्लो फराळ आमी पेडण्याच्यान काणकोण, काणकोणच्यान पेडण्यान अशा वेगवेगळ्या पद्दतींत एकामेका कडेन पावोवपाक शकले. स्वयंपूर्ण e-बाजार हो e-बाजार आमी फुडें व्हरता आसतनाच e-बाजार चतुर्थीक हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आमी दिवपाक शकले. बट आज आमी स्वयंपूर्णगोवा.com आनी स्वयंपूर्ण e-बाजार ह्या दोन सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण e-बाजार चलतलो. विशेष करून CSC ॲप होय बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागांतले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर हे पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी बी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां e-बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तोय तेंच्यांनी करूं येता. आतांच जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें ग्रामीण भागांत आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य प्रॉडक्ट आसतले, डिफरंट आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसतले किंवा आनिकूय तेंच्यांनी वेगवेगळे तयार केल्ले वेगवेगळे आयटम्स आसतले. हे कशा पद्दतीन ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट एवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण e-बाजार हो वर्किंग करतलो. दसऱ्याच्या मुर्तार उद्देजक दत्ताराम पेडणेकारान म्हापशा मरोड वाठारांत साई किरण हॉटेल सुरू केले. उक्तावणाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो. म्हापशांतले मोठ्या हॉटेलांनी आतां साई किरणाचें नांव. दत्ताराम म्हणटा खूब हाल काडून वयर सरलो. आज स्वप्न पुराय जालें. दसऱ्याचो मूड जो आसता तो केन्ना वेगळो वचना म्हणत वता. So I'm sure all the hard efforts he has put throughout the journey. सुधीर नाला आपल्याला 40% मूव करता. ताजे परत तोंड पळयलें तो दिसता 40% मूव जालो. आता बाप दत्तारामाची स्टोरी आनी सगळे ताणें आयकतकच एक दिसता की मनशाक समज एक जिद्द आसा जाल्यार मनीस कितेंय करूंक शकता. एक म्हणल्यार फॅमिली बरोबर आसली जाल्यार कितेंय करूंक मेळटा. A joint family always gives a better answer than a family which is differently placed. आणि आमकां सदां एक मानप आसा पांचूय बोटां एक नासता पूण ती घट जाली जाल्यारूच मूठ जाता. तो एक बऱ्यापैकी टेलर म्हापसा जे आमचे गांधी सर्कल आहा थंयसर त्याचो एक उत्सव काडलो. भयंकर मेहनत करी रातीचे दीस करून जावं कोणाक इमर्जन्सी सुद्दां कपडे दिवपाक जाय दितालो पूण ते घेण्यासारखे. तेन्नाच्यान जी मेहनत करून त्याचो उद्धार जालो. तेणी फुडें फुडें जे स्टेप घेतले आयज तो हेचेर पावल्लो आहा. म्हाका दिसता खरीच ड्रीम which I have not expected in my life. So today what I am is all my hard work and support of my family and especially the customers and related to all business. एक टेलरिंग सडनली एक फील्ड चेंज करप हांव कन्स्ट्रक्शनान येवप आता हे आमी हे नेवप भायर सुरू करप सर
आमी खूब हितून स्ट्रगल केलो आनी आज हांव म्हाका दिसता देवान आमकां कितें आशिर्वाद दिलो. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.